काल आम्ही आमचे निवडून आलेले जे आमदार असतात त्यांची मिटिंग केली आणि आज जे आमचे आमदार उमेदवार निवडणुकेक उभे राविल्ले पण ते निवडणूक हारले असे उमेदवार जे असतात त्यांची आता आम्ही मिटिंग करतात. तितलेच आसा तशें आसा की तांचे कडेन मिटींग आता काल आमी कितें केलें, काल निवडून आयिल्ले त्यांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करपाक लागून त्याची ओळख सगळी म्हणून मिटींग केली. आज जे आसा ते निवडणूक हारलेले जे आमचे उमेदवार आसात तांचे बरोबर उलयतात, समरी घेवपाक समरी म्हण तांकां मेळप म्हण. सर जायते एंटी पार्टी वर्किंग जाला काय जावना एक्शन एंटी पार्टी, घेतले जे एंटी पार्टी कोणाक करपाचें आपलं वर्कर्साचे कितें जे जेनिफरान सांगलेलें की तुमचे प्रेसिडेंट पार्टी आमी पयलींच सांगिल्लें आसा. आमी एक 4-5 दिसां नंतर सगळ्यो वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर अशें जे लिस्ट आसात ती लिस्ट पळयतले आनी मागीर आमच्या कोर टिमी समोर दवरून आमकां एक डिसिप्लीन एक्शन कमिटी हे आसता, कमिटी एक्शनरी डिसिप्लीन एखादें जर करता तेका एक्शन कमिटी आमकां एक फॉर्म करचे पडटलो आनी ती कमिटी फॉर्म जातकच त्या कमिटी समोर ताचो जो निर्णय आसा तो तांकां जातलो. एंटी पार्टी म्हणटकच उत्पलाचोय भितर समावेश जाता. कसो जातलो? त्यांनी राजिनामो उत्पल दिलो. अपवाद आहा तेका. पळय, जेणे पार्टीचो राजिनामो दिलो आनी तो भायर सरून समजा गेलो जाल्यार तेचो एंटी पार्टी जायना न्ही ती. तेणे ऑलरेडी राजिनामो दिला. तो पार्टीचो मेंबर ना न्ही आज. त्याने रिजिग्नेशन दिलें, रितसर रिजिग्नेशन दिलें आनी त्याने निवडणूक लढयली. त्यामुळे त्याचो फरक ताका सपोर्ट केला तेणी एखाद्या पार्टीच्या कार्यकर्त्याचें एखादें पोजिशन आसा असं आनी तें पोजिशनार आसून कारण कशें आसता तांकां एक एकदां बऱ्याच जाणांक लक्षान येना पार्टीचें पोजिशन आसा म्हणून समाजा भितर तो रिस्पेक्ट आसता आनी समजा एखाद्यान जर समजा दिसता आसत की आपल्याक चुकलें हांव राजिनामो दिवचा जाल्यार दिवपाकूय कोणाक हरकत ना, तेजें ऑप्शन ओपन आसा. एखाद्याक दिसता की आपल्या कडल्यान चुकलें आनी ताका दिसता की राजिनामो दिवं जाल्यार तोय राजिनामो तेंच्यांनी धाडचो. आमी घेतात तो राजिनामो. काल देवेंद्र फडणवीस हांणी एक वक्तव्य केलें की उत्पल हो आमचो एक फॅमिली मेंबरूच कसो आसा. सो एज अ BJP स्टेट प्रेसिडेंट म्हणून तुमचे तेचेर कितें रिएक्शन आसा? उत्पलाक तुमी अरे बाबा, उत्पलाचो विशय निवडणुकी पयलीं डेली उत्पल विशय सोंपलो. तो राजिनामो दिलो, तो भायर सरलो, तेणी निवडणूक लढयली, निकालूय लागलो. भारतीय जनता पार्टी जावं प्रदेशाची म्हणजे पर्सनल पार्टी न्ही, आमची फॅमिली राज न्ही. खुर्चेर आसा पर्यंत हांव अध्यक्ष. एकदा जालें की दुसरो पयलीं विनय आसलो, आतां हांव आसा आनी कोण तरी जातलो. आनी ताका लागून एखाद्यान राजिनामो दिल्या नंतर दोन गोश्टी आसा. बारीक मनीस आनी व्हडले मनीस. आतां हे जी नांवां घेता ते मातशे व्हडले मनीस. त्यामुळे तांकां भितर घेवप न घेवप हे डिसिजन केंद्रांतल्यान धरतलें. हांव कितें म्हाका कितें आसा म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. काल निवडणुकीत विजय जाल्यानंतर मोविनाकडे एक विचारले पत्रकारांनी, तो परत तेणें पुनरुच्चार केलो, आपूण सिनियर मोस्ट हें आसा म्हणून आमदार. आयकत, भारतीय जनता पार्टीन अश्यो गोश्टी चलनात. भारतीय जनता पार्टी भितर एक शिस्त आसा आनी जें कितें सांगपाक जाय तें काल आमच्या केंद्रीय जे आमचे पार्टीचे प्रभारी देवेंद्रजी, पार्टीचे आमचे जनरल सेक्रेटरी आनी आमचे गोंयचे प्रभारी CT रवीजी हांच्यांनी सांगिल्लें आसा. आमचें एक सिस्टम आसा. नेतृत्व पार्टीचो अध्यक्ष ठरयना आनी तशें आशिल्लें जाल्यार आमी कालूच गव्हर्नरा वचून मेळपाचें. आमच्या हातीन कांय ना तें. आमचे नॅशनल पार्टीच्या भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम आसा. पार्लिमेंटरी बोर्डा भितर एक निरीक्षक कोण वचप अशें ठरता. तो निरीक्षक त्या स्टेटी भितर वयता, त्या स्टेटींतल्या लेजिस्लेटीव पार्टी बरोबर मिटींग करता आनी एखादो जो आमचो लिडर आसा त्या लेजिस्लेचर पार्टीचो तो ठरयता आनी त्या नंतर मागीर फुडलो प्रोसेस जाता. आनी त्यामुळे कोणाक दिसता आनी कोणाक दिसता तेजेर चर्चा आनी करून कांय अर्थय ना आनी म्हाका तो अधिकारूय ना. आनी एक तेणें एलिगेशन इनडायरेक्टली केलां. आपणाक हांगा हरोवपाक जायते प्रयत्न जालो ते सगळे लोक आयकून घे. हांव तेच्या इलेक्शन हांव काय तेचो स्पोक्स पर्सन न्हय. तो जें उलयता तें ताकाच विचार. हांव तेचो स्पोक्स पर्सन. ओके सर, हे कितें तुमी मिटींग तो जें कितें उलयता ते प्रश्नाचें उत्तर तेजे कडेन उलय. विधिमंडळ गटाच्या नेत्याच्या संदर्भात कितें त्या संदर्भात आतां सांगलें हांवें की सिस्टम आसा. केन्ना येतले रे? आतां केन्ना येतलें पळय तें अजून म्हाका इन्फॉर्मेशन अजून येवना. एकदा थंयच्यान जातकच दिल्लीच्यान म्हाका फोन येतलो आनी
कोण तरी निरीक्षक अपॉइंट केल्लो आसा तो हांगा ऑब्जर्वर मेळटलो हें सांगताले त्या भाशेन फुडलो प्रोसेस सर आसा एमजीपीचे सपोर्ट आहा ना तुमचे कितें थोडे नारायजी आहा वचून काय काय येऊ येतकच हांव एमजीपीचे सपोर्ट दिला ना थोडे अपसेट जाल्ले आसा तुमचे हेजेर कितें हे सांगता? पळय आतां आमच्या हातूंतल्यान आमचे कडेन 3 अपक्षांनी पार्टीन दिल्ली लेटरां दिल्या आनी MGBनूय लेटर दिलें आतां हें सगळें जें आसा पळय तें कोणाचोच तेचेर अनकंडिशनल सपोर्ट आसा आनी त्या लागून त्या हाचेर हांव कित्याक ती केली कित्याक ते केंद्रीय नेते आमचे आसा ते पळयतात त्यामुळे हांव ना पूण ते विशय- कॅन्डिडेट आहा न्हू तेणी सांगलें ते आतां तेंच्या पळय एगेन्स्ट कोणें- आसले आतां आनी ते पळय जिखले कोण कितें उलयता हाचेर हांव वचना जो निर्णय कितें आसा तो केंद्र करतलो त्यामुळे हांवें तेचेर भाश्य बट करपाचें. बीजेपी हॅपी तुजे सपोर्ट हांवें पळय हांव हॅप्पी आनी हांव कितें ना बीजेपी पार्टी हांव BJP पार्टी इज हॅप्पी की आमकां गोंयच्या लोकांनी जनतेन आमकां जी अपेक्षा आसली ती अपेक्षा पूर्ण दिल्ली आसा 20 आमदार दिले आमचे वर्ग 22 म्हणटाले ते मातशे 2 लागीं येवन गेले त्यामुळे हांव हॅप्पी आसा बीजेपीचे जे कॅन्डिडेट पडल्या त्यांचे कितें फॅक्टर तुम्ही कितें स्टडी म्हणजे केला बिनारची आसत किंवा बाकीच्या अशा फॅक्टरांक लागून पडले अशें दिसता तुमकां तशें आसा पळय फायनली पडल्या नंतर पडले न्ही ते खंयचे फॅक्टर वगैरे ते थोडे दिसांनी पळयता आज We have the same question MGP के सपोर्ट को लेकर बीजेपी की तक कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कुछ नजर नहीं आते क्या है देखिए ये जो किसी ने समर्थन देना किसका समर्थन लेना ये भारतीय जनता पार्टी हमारी नेशनल पार्टी है ये पूरा हमारा केंद्रीय नेता जो है वो तय करेगा और उसी हिसाब से आगे जाएगा मेरे को जित जानकारी है वो हिसाब से किसी का भी हमने कंडीशनल सपोर्ट का लेटर नहीं लिया है सभी ने जो लेटर दिया है वो अनकंडीशनल सपोर्ट का लेटर दिया है तो कंडीशन कुछ भी नहीं है उसमें So same in English. और बल्कि भारतीय